नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसांना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आयचे अभिरुची हे कार्यक्रमाक हांगा सोयरे म्हणून आयल्याची बँगलोरसान अन्नम्मा किचन हाचे ओनर वरुण आणि निपुण. तंतु वरुण प्रभू तुम्ही नमस्कार. नमस्कार मी आणि निपुण किणी तुम्ही तुमकां बी नमस्कार स्वागत नमस्कार. तर अन्न हे बरी पोट भरचे खातीर न्हय, ते संस्कृती परंपरा आणि प्रीती हाचे एक सुंदर प्रतीक. घरा जेवणाची रुची पौष्टिक खाण आणि ताजे खाण म्हळ्यार फ्रेश खाण सर्वांक जावका जाल्यार आत्ताचे फास्ट लायफस्टायलान तो करच्या जायना म्हणा किंवा मेळना बी खंय. असल वेळारी जनाले आवडी आणि आमगे पारंपरिक खाणाक व्यावसायिक रूप दिवन उद्योग करतशील तुम्ही दोन युवा उद्योजक. बरी 7 महिने जाले तुम्ही हे कार्य सुरू करून. इतले कमी वेळान तू सुमार आमचे गेल जनाकडसान तुमका एक एप्रिसिएशन मेळ्ळा. अनमास किचन बँगलोर हाचे तुम्ही फाउंडर दोघ लोक. तर वरुण प्रभू तुम्ही होय. आणि कम्प्युटर नेटवर्किंग ग्रॅज्युएशन केला आणि हालाडी हट्टंगडीचे मूळ निपुण एन किनी आणि मेकॅनिकल इंजिनियर जाल्यार मूळ गाव कुकुंदूर कारकळ. असल हे तरणे उत्साही सोयऱ्याले हे खाद्य संस्कृती प्रवासाबद्दल तांगेलेगी उलोवन अधिक माहिती घेवा. तर दोघ लोकांक हो प्रश्न, तुमगे दोघ लोकांक बरे शिक्षण घेतला, उच्च शिक्षण, तुम्ही कम्प्युटर नेटवर्किंग केला, तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर, ते दोन्ही करून सुद्धा न हे क्लाउड किचन टिफिन सर्विस कर का, ही वाट धर का, अशी तुमक कित्या दिसले, तुमका कोण प्रेरणा म्हळ्यार अनमास किचन नाव म्हळ्यार वरी मेगेल अनमान्स आमकां प्रेरणा मेन. मेगेल अनमा म्हळ्यार तिगेले मूल व्याप्तींची रंदप कोरग्योनो यांची असेल तिगेला आमकां अशी कुला कसबू म्हळ्यार वरी तशी आम्ही लक्कून या केलेलं. आम्ही शिकलात मेगेल एमटेक जाला कंप्युटर नेटवर्किंग. हांव सुरवेक 6 महिना गव्हर्मेंट फंडेड अंतवरून CMTA म्हणून इंटर्नशिप 6 महिने काम केला. ताजी नंतर अशी फ्रीलान्सर जाऊन वरें करतसील जाल्यार मन एक आसिला आम्ही एक कसं नवे उद्योग सृष्टी करका, आम्हींची एक 4 जण या कोण हेल्प जोश तसल उद्योग तशी करका म्हणून सांगितलं. एक मन आसिला तजोटू तशींची एकल्यानंतू केतले कशें करचें म्हणून हांव मस्तीतले प्लॅन करतसील. ताजे तांची समर टायमारी ह्या वरेन म्हाका मेळटा, ह्या वरेन अशी आगेल वरेन तांची मेन प्लॅन आसता तशी मेळटा. दोगूय उलयता ह्यो म्हगेल काश मम्माल पुतूंची. तुम्ही सांगा. वय सो आमकां कसं दिसता म्हळ्यार आमची गेल खाण जेवणाचे आमकां बँगलोरांत मस्त डिमांड आशिल्लें. आमची गेल खाण जेवणांत आमकां प्रमोट करपा आशिल्लें आनी आमगेल्या किणी आनी प्रभू फॅमिलीन त्यो वट्टूची मेळणू फूड आमगेल ब्लडांत आसा आनी तेंची. सो मिगेल आज्ज आशेत, मिगेल आन आशेत आनी मिगेला विंगड रिलेटिव्स आशेत, पुरो जण धारले चड किचनांत रिकतात ती. आनी तेंची पुरा कसने फंक्शन आशेत, कसने वर्शीक आशेत, जावं कसने सणाचे कार्यक्रम आसले हेल्प करचाक सोय कंतूच आशेत, कट कोरेत, तरकारी कट कोरेत, मस्त पुरा आमगेल धारलेची किचड इनवॉल्ड आसा ती. म्हळ्यार वेन आसा ती बट तेंची एक हेल्प तांतू. सो आमकां कसं दिसलें म्हळ्यार कमिंग टू द पॉयंट, फूड बिझनेसांत आमकां एक पॅशन आशिल्लें. एट द सेम टायम इंजिनियरींग आनी हांव एक मार्केटींग बॅकग्रावंड देखून आयला. सो हांव हे बिझनेसान पोटेन्शियल मस्त आशिल्लें. सो हाका मार्केट कोर न्हू आनी मिगेल भाव वरुण आले प्रोडक्शन स्किल्स बारी लायक आशिल्ले. सो आमी वट्टू मेळून एक लायक करून एक नवेच एक वेंचर सुरू करूया म्हणून आमगेलें आश आशिल्ली. सो तेंच करता. त्या विचारान तुम्ही केले. तशी शो केला अनमास किचन म्हणून एक सुरू केलं. माय नाव अनमास किचन. वय. ते नाव दवरच्याक कसं कारण? ना सुरवेतुल्यान वरेन म्हाका बघेल अनम म्हळ्यार बारी या तिणें म्हाका सांत तुला मस्त काणी सांगून तशी वड्डेल तिण्यांची आणि ती रंदप करताना तिगेल रंदप वरी हांवें दोळटे काही काणी ती बारी टेस्ट बारी रुची सनपुट्ट सनय आयटम केल्यार वरेन बारी रुची करचेसील तिणें. तशी करताना आमी अशी शूर करका म्हणून केलं सुरवे मत येयलेला कोणें असं म्हाका सुरवे मेगेला नमाला नाव आसका ते ती असं की ना की तिगेल नाव लास्ट ते वरका म्हणून असेल तांचे आसिल्लें. सो तांची नाव वरी दवरका म्हणून सांगून आमी उलयला. आणि एक असं एक तंतू वरेन आन वरेन आसा अम्मू वरेन आसा अनमास किचन तै वरेन जाल्ला
ता आणि मेन अनमा आमगेला अनमांच इन्स्पिरेशन दिलेलं मी त्याना आम्ही अनमास किचन दवर का म्हणले कोण तांची फायनलाइज करून तांची आणि ताका ऍड करचाक तागेला अनमान मस्त कडेन वचन कुकिंग आणि कोर्नो सಣ್ಣ नमुने अशेत व्हड नमुने अशेत तांणी हालाडीची हालाडी देखून बेंगलोराक कितले 1960 अराउंड तांची येवन हांगा पुरा जनांक आमचिगेल खाणाक तेदना काळा देखून कोर्नो तांणी तेदना हे कोर्नो आमक 1966 ಅಜ್ಜನಿ ಅನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತಾತಿ ಕಸನೇನತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆನ ಕಸನೇನ 60 ವರ್ಷ पहिले वय वयची अय वर्डिक जलल सुरवेर हंगे ಎತ್ತಾತಿ हंगे येऊन कसने असताना बघत त्यानं बेंगळूर पर्यंत तिथलं ऑर्ड नाही कसने गुर्तू ना तई तुला ना एक कसन की कल कसं बुमून शूर करतात ती तई तुला ना चक्कुल कोण विकचा शूर करतात ती मला दोन सिक्कन मस्ती या ना असेल त्याला कसं वंचाक गया करचाक तई तुला चक्कुली म्हणून सनुवा म्हणटर करचा चक्कुल शूर केला मागीर वत्ता वत्ता गरगरा वच्चिनो रंदप करू शूर झाला मागीर तई तुला ना एक केटरिंग आच्यान तू कामाक जॉईन झाला तई तुला वत्ता वत्ता केटरिंग करू शूर करून मागीर एक कंप्लीट व्हडले फंक्शनाकांची केटरिंग करची तितलो व्हडला हे आसिला आतावरे आमगेल्या जनरेशन आमगेला एक म्हळ्यार एक 60+ जनरेशन बेंगळुराक इंदिर माई म्हळ्यार तिगेला इंदिरा प्रभू म्हणबेगेला नमल नाम इंदिर माई म्हळ्यार मस्त जनाक गोत शापूर तांक मस्त जनाक तिगेले आशीर्वादन अनमाक वरेन एक हे आसिला कोरका म्हणून तिगेले एक सेपरेट एक कॅन्टीन जावं हॉटेल जावं तशें कोरका म्हणून आश आसिला म्हणून आन माम्मा सांगत असेल तशी आणि तिगेले एक आमकां हे करचाक म्हणून तिगेला हे कोरनु लोगोन तो तिगेले एक सणाची हे ऍड कोरनु कॅरिकेचर म्हणटा ती सो ता ऍड कोरनु आमी एक तिके एक सणाचे एक ट्रिब्यूट आता तुमगेल उद्देश भायर लोकांक रुची खाण एफोर्डेबल प्रायसान दिवका म्हळ्यार रुची खाण उरका आणि ताची माफक मॉल म्हणटा पळय मॉल बी मस्त उरचना ते तुम्ही कशी बॅलन्स करता आम्ही शूर केलेलं कशें म्हणा प्रैसिंग कोरका आमगे सुरवेतुल्यान मरे ना अंत तुला दुड्ಡು कड़का चड हे कोरका तशें ना सुरवेतून अफोर्डेबल आसका आमी करता सांग म्हणून नव्या करता सांग केला मरे ना अफोर्डेबल जावन आसका म्हणून तशी लायक केलेला आम्ही शूर करताना कशें केलें म्हळ्यार आयटम्स आमी शूर केले म्हळ्यार आतां एक दाळीताय जेवो एक बत्राड करचो कसन इनपुट्स वता ताका त्या इनपुट आमी लिस्ट करून घेतली आतां 10 जाणांक दाळीताय का कितले जाता म्हणून आमी इतले घालता इतली दाळी घालका इतली या घालता त्या पुरे कॉस्टिंग करून घेतलं फस्ट एक जनाल खातीर अल्ट घेतला आणि तेंची स्केल करून 10 जनाल खातीर कितले जाता प्लस तांकां थोडे मायनस करून कित म्हणा चड जावचना जनांक कॉस्ट थोडे आमगेल वे दोन्ही भाव टू भाव वे न्हय आणि थोडेचे आमकां कितले मेळटा की तांतू तशें कर न्हू एक रिजनेबल प्राइस आणि व्हेरी गुड होम स्टाईल टेस्ट आमगेल कसन घरांत करतात की पूर जणांक ते मेळो आणि आमगेल एक आमची खाणाचे एक कसन टेस्ट आसना ते पूर्ती विश्वाक वच काम आणि प्राइसिंग वरेन भायरची मार्केटा वरेन पडून सुरू आम्ही प्राइसिंग करून त्या मार्केटा भायर कितले आसा प्राइस पडून तांकां तांचे अफोर्डेबल प्राइसार आम्ही हे करता म्हणून तशें दवर आता तुमगे अनमास किचनाचे मेनू म्हाका सांगा खंयचे खंयचे साधारण सद खंयचे करचे स्पेशल डे कसं करचे आयतार कसं करताची ते मेनू एक शॉर्टान सांग आमगेले 3 ब्रेकफास्ट आसा लंच आसा डिनर आसा तिन्ही आसा ब्रेकफास्टान तो आमगेले रेग्युलर कोट्ट आसता सुर्नळी आसता गोड सुर्नळी चप्पी सुर्नळी अप्पो पोनपाडो मागीर शेवई आणि शाविगे भात बन्स तशें मस्तीतले काही वय 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 आता हांव बेंगलोरान ना म्हणून ताजे जोट लंचार आमगेले एक लंचान तू 6 आयटम दितात आमी एक नोणच्या एक उपकरी एक गशी म्हळ्यार मसला रंद एक पुढे चण्या गशी मुगा गशी तशी विंगड मसला रंद एक आसता एक कोसंबरी आसता तातूंत कोसंबरीन आमी आमची केला स्पेशल म्हणल्यार आपला कोसंबरी करतात आमी ओडये कोसंबरी करतात ती मऊ जायना ती पावर का आमी लास्टाक कोसंबरी घालचे सुरवे पुरे करून लास्ट अप्पोल तोडनो आपला कोसंबरी ज्या कारात्याचे कोसंबरी त्या पुरे करून स्पेशल त्या वरेन घालतात त्या तवशा उळला करतात ती आणि विंगड नमुने असल सॅलड्स करतात ती त्या वरेन आसता मागीर शीत वरेन तितले शीत आमी उकडी शीत वरेन दितात म्हळ्यार बेंगलोरान तू चड उकडी घेयना ती सुरय घेवच्या निमगेल्यार उकडी वरेन करून उकडे शीत वरेन दितात ती त्या जोट एक रंद येता सारू दाळीताई नाजाल्यार जीर मिऱ्या कडी तक्का कडी तशें विंगड नमुनेवार सार तज्जोटू एक 2 चपाती दितला टोटल 6 आयटम आसता आमगेले एक जेवणान तो आणि रात्री डिनर आमी सिंपल जावन दवरला म्हळ्यार एक चपाती 3 चपाती आणि एक ग्रेवी आणि नाजाल्यार एक सनूरकने राईस भात जाव टोमॅटो भात जाव तशी आमगेले मेन संडेस मात्र आमी सॅटर्डे संडेस आमकां चड मुवमेंट आसा सॅटर्डे संडे आमी शेवई
आणि कोट्ट दवरतात त्या चड मुवमेंट असता खोट्ट ऍड करचा खोट्ट वेळ आमगेला तुम्ही निमगो येता घरान तुका येत ना कसं तुमगेला येऊ काम आमगेल कसं USP म्हणारे खोट्टाचे एक तो आम्ही जॅक फ्रूट लीफ म्हणारे कसं नाही कोट्टा खोट्टा पाना विंचून घेवचे खंची वय. मोव की त्या मात्र सिलेक्ट करचे गट्टे गट्टे सिल्क सिल्क वय वय आणि खोट्टा ಅಂತ कसं म्हणा आमगेला एव्हरी टाइम आम्ही कन्सिस्टन्सी मेंटेन करता ती मोव मोव खोट्ट आणि लायकोन घरांतू वच्चाक हुना हुना मेळणू सांबार वरेन दिता ती चटणी वरेन दितात दोन्ही आयटम असता आक वरेन तितला शेवई वटवरेन बटाटे उमण वरेन असता गोड रोस वरेन असता आणि त्या आमकां चड मुवेबल म्हळ्यार तांचे म्हळ्यार आमी कोट्टू 100-200 म्हूण सांगून प्री प्लॅन म्हळ्यार कोट्टू विंडूका रेडी करून दवरून असता ती जाल्यार वरेन आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पडता म्हळ्यार 100 पशी चड गेलेलो आसा 100 केलेलो तशें म्हणून नेक्स्ट टाइम 150 केला 150 पशी चड गेलेलो आसा तशें करून मस्तीतल्या कस्टमराक वरेन एक जल्ला दिवच पुरे जल्ला जाल्यार वरेन एक थोड्या कस्टमराक दिवचे जाय न्ही म्हळ्यार 100 म्हळ्यार आमी चड जाल्यार खोट्ट्या पाना तशें वरेन जावन तांके ह्या ಮೂಲಕ आमके एक माफी माग सॉरी तशें अशी आता तुम्ही ही लिस्ट ऐकून तोंडा उदा आयलेची जाल्यार इतल्यान तू खंयच्याक डिमांड म्हळ्यार तुम्ही शेवई आणि खोट्टो आणि बन्स वरेन तितलं बन्स वरेन म्हळ्यार ह्या कसला डिमांड म्हळ्यार आमगेले आमी बेंगळुरांतल्यान मूल बेंगळूर जाल्यार मितेना खंयची होटला गेल्यार वरन कोट्ट म्हळ्यार कॉन्सेप्ट ना थंय शेवई पुणी मेळटला जाल्यार ताका विंगडालचे आमगेले आमची गेल्यार शेवई ता मेळना तशें गॉड रोस कॉन्सेप्ट ना बन्स वरन मेळना काही सो आमकां त्या चिक्की एडवांटेज जाल्यार बरी आणि मस्त मुवमेंट असता ताजे कोट्टाचे आणि अज्जा आणि पत्रडांत आम्ही बरे पत्रड नाही फण्णा पत्रड करता ती आणि मरवळा पन्नाचे मेळटा म्हणटा सीजनल मरवळा पन्नाचे तोळणू लायक करून नारळ तालांनी घालून ते खंयच्यान हाडतात तुम्ही ते पान्न पन्न पुरत म्हगेल बप्प सांग कारकळा बप्पाने पच्चे सर्दी हंगे सांगला री तांणी तै तुला मस्त हांव लिस्ट कोण दिला री म्हाका बसार घालता ती आणि जल बेंगळुरान तू मंगळूर स्टोरा मेळच्या पुरो जाल्यार तितलो फ्रेशनेस आसा हांगा गांवान तू फ्रेश मेळच्या आयटम आसा कीर्लू आणि नारळ ताल पूरा आमी गांवांतल्यान हिंगू पूरा गांवांतल्यानच ऑर्डर करून हांगातल्यान हाडोवचे म्हळ्यार हांगाचे रुची वरेन मिरसांग समेत वरेन तितला हांगा मिरसांग लायक असता थंयची मिरसांगची कलर आणि तितले लायक येना त्या मिरसांग पुरे रॉ आयटम्स चरत्यो वता आमी कारकळातल्यान घालून बेंगळूर हाडून तशें करचे हांवें हांगा एक प्रश्न दवरिल्लो की बँगलोरान मस्तीतले चॉयस आसा लोकांक तुमगेले किचन आसान कित्या व्हरका म्हणून म्हाका दिसता अर्ध आन्सर म्हाका मेळ्ळे तुमकां आनी कसं सांगचें की म्हणून ताच्या बद्दल म्हळ्यार आमी आमगेल मूलतः ट्रेडिशनल फूड करून दिवचे आमी कसं मिला ह्या चेंज ना तांतू आणि दाळीताय ह्या घालका पूरा आयटम्स घालनू करची ना तांतू कसं आमी विकच्या बैसली ती तांतू अल्ट्रेशन चड घालचे जावं दाळ म्हणून करचे तशेंच कसं ना प्रॉपर ऑथेंटिक आमची गेल फूड तुमगेल घरान तो तुमगेल मालगड्यान कसं केलेलं की त्याचा टेस्ट आम्ही आता मॅच करता सो आमगेल तेच तुम्ही सद्दा जेवणाक कसं करतशील तेच करता ते दिवचे सेल करचे टिफिना घालचे म्हणून ताका वैरी तगो कसं हे एक ही स्पेशालिटी आणि आजकालचे लोक असा पळय त्यांनी हायजीन हेल्थ कॉन्शियस हे मस्त ताका खंयचे तेल घाले अशी फुरे विचार येता तेन्ना अशी विश्वासाचे खाण म्हणल्यार ते खावच्याक धैर्य उरता नंतर तुमगे अशी कोणी गेस्ट क्लायंट तुम्ही इतले 7 महिने जाल्यात सुरू करून तांकां सर्व करताची कोणाला एक बरे अभिप्राय बी आयिल्ले आसवे एकली माय आशिल्ली आमी इनिशियली स्टार्ट करतना ऍक्च्युअली आमगेले पच्चे आसा पच्चेन घरांतूची नॉनचे वोडी हें पुरो एडिशनल आयटम्स आनी आसा ते आमगेले करचे सो त्यावे आमी तिक म्हणू हें करून ताजे एक भारी लायक फीडबॅक आयले एक तिणें एक नॉर्मली जन 1 kg घेता ती अर्ध kg ट्राय करचाक ती फर्स्टच आमकां म्हणाली 5 kgचे ऑर्डर दिया ती आमकां बिमला नॉन्च नॉर्मली गांवांत मेळचे सो गांवांचे आमी थंय घरा करून तीन म्हणल्यार कसं म्हळ्यार तिगेला अनमाल तेदनाच काळात सान आसतना टेस्ट तिका तेदना आमकां हें तोड घासायला आणि ते आमकां मस्त ओवरवेल्मिंग रेस्पॉन्स आणि आमी कशें रिएक्ट करचे म्हणून कळ्ळें आमकां बिमला लंच मस्त दिवस उरना ते 5 kg म्हळ्यार माई चिक्के घेवन विंगडाक डिस्ट्रीब्यूट करून सॅम्पल घेतिल ता मागीर त्या मागीर तिका बारी एक नंबर खुशी जाल्या मागीर अनमाल अत्तांत लोणची आशिल्लें म्हण तशी आनी एक माम वरेन तशी एक माम आनी त्या मम्माला आन दोग्ग सुचके म्हाका पयली रिसेंट जोनी आयलेला
त्या मम्मान मागेलो जेवण आनी घेतले की त्या मम्माला अन्न रेग्युलर मलगड मनीस प्राय चड कवचे जायना तांकां त्या दिवस आमगेलें जेवण खावन भरती खावन त्या दिवस सन्ना पोळ पेटयलेलो तांकां त्या मम्मान म्हाका इतली मेसेज बरयलो म्हाका एक बारी इमोशनल जालें त्या मम्मान सांगिला म्हळ्यार त्या मम्मान लास्ट सन्ना पोळ केलेलो त्या मम्माला अम्माला तंत केलेलो त्या सोडल्यार हांव आजी सन्ना पोळ करता तसो म्हाका तांची रुची मेळ्ळा बारी खोशी जाला म्हाका म्हूण सांगून त्या मम्मान सांगिला तशी तस मस्तीत नमुनवार मस्ती जाणांना मस्तीतले एक ह्या रिव्ह्यू दिलो एक मैयेन तशीच आमी उंडी करता ती उंडी खंय मेळची बरें ना आनी घरा करचे बरें उंड आमी एक पाटी उंडी कोण पटल त्या मैयेन हांव सुमार एक 15 वर्सां पुढे हांव उंडी केल्ला त्या सोडला आज उंडी करता म्हूण सांगून तशें वरान सांगून ह्या रिव्ह्यू दिलो मस्त इमोशनल म्हळ्यार तांणींची आतां तशें सांगतना आमकां आमी कसन की एक सिंपल दिसता ती जाल्यार वरान आमकां तितलो ओवरवेल्मिंग रेस्पॉन्स येता ना आमकां कसन सांगची म्हूण कळ्ळें एक पाटी तशी आता हे तुम्ही क्लाउड किचन म्हणा किंवा डोर डिलिव्हरी फुडाचे करत असताना ताका मुख्य म्हळ्यार टायमार पावका पॅकिंग समज का तर ते ते कशी करतात तांची प्लॅनिंग तुम्ही कशी केला सो आमगेले एक प्रोसेस आसा माय स्टार्टिंग देखून आमी कसं केलें म्हळ्यार आमी लेखल्या की नॉर्मली अशीच कस्टमराक कॉल करून उलोवचें तशें पुरो जायना सो आमी एक व्हॉट्सॲप चॅनल केलं स्टार्ट करतना व्हॉट्सॲपान तो चॅनल फीचर आसा तांतू आमगेले जनांक फर्स्ट म्हणल्यार आमगेले रिलेटिव्स मस्त सपोर्ट केला किणी फॅमिली अगेन प्रभू फॅमिलीन तो आमगेले जनांची म्हळ्यार तांगेले जनांक आनी पुरा पेटोवन ऍड करून आनी त्या प्रोसेस कसं म्हळ्यार तांतू फूल दीस भितर आमकां कळटा 8 घंटे भितर आमी सकाळीची जावं बाई दनपार भितर आमी मेनू घालून सोडटा ती हेर दिसाचे फूल डिटेल्ड फाय सकाळी कसं नासता दनपार कसं नासता एक्स्ट्रास कसं नासता आनी रात्री आतां रात्री ऍड केला कितें म्हळ्यार जनान निमगिला की आमकां रात्रीच वेळ जाय तुमी करूं येता म्हणून आमी म्हळ्यार जाय आमकां कसं नाही प्रॉब्लेम ना सो तेंची फूल दीस ऑर्डर मेळ्ळी कळ्ळी आमकां 8 घंटे भितर आमी दवरता ती बट केलो जण 9-10 दिता ती आमी तांकां ना म्हण जायना कोणाक सो त्यावे दवन घेता ती आनी तेचे दिसो आमी पुरो तिंबोचे शेत वाट्टोचे शेत रेडी करचे शेत त्या पुरो आनी पुरो करतात प्रोडक्शन आनी पुरो रेडी करून आनी हेर दिवस सकाळीची 4 घंटे भितर उठा न्हू सूर्योदय जाल्ली कुडल्या देवा आनी पांय नांव न्हू देवा पांय पडूं आमी गेल्याक हनुमंताक एक कारकण हनुमंत आमगेलो देव ताका एक पूल दवरून शूर करचे सदा हांव ताका एक पूल दवरून म्हळ्यार तशी शूर केलेलो आमी थंयतून आमी सर्व ह्या करून 7:30 भितर आमगेले खाण मुग जाता थंयतून आमी पॅकिंग करून शूर करता ती पॅकिंग करून 7:45 भितर डिस्पॅच जाता पुरा सकाळची खाण दनपारची जेवण वरेन 12:30-12:45 भितर रेडी आसता आमगेलें पुरें पॅकिंग आनी जावन 12:45 डिस्पॅच करता ती रातीच वरान 7:15 भितर जाता आमगेलें मेन एक कसन ड्रॉबॅक जाता तशें म्हळ्यार त्या डिलिव्हरी कसन म्हळ्यार आमगेले आत्ता ना थर्ड पार्टी आमी पोर्टर जावं रॅपिडो जावं तशी तांगेल्या हातून बूक करचे आमी त्या कसन जाता म्हळ्यार आमी बूक करता ती तांणी येवची वेळ जाता एक एक्सेप्ट जाता कॅन्सल करता ती आनी एक डिमांड चड करता ती मस्तीतले तंतू अडचण त्या आमगेले कस्टमर एक कसन सांगता म्हळ्यार ताजे भितर चिक्के वैरी तो डिलिव्हरी जावन आसच्या पुरो तोंदरे जावन आसच्या पुरो कसने असल्यार मना घालून घेवन चिक्के आमकां एक क्षमापण दिवका म्हूण एक तयारी म्हळ्यार मस्त जाणां एक पाटी तांकां वरेन जेवण म्हळ्यार 1 घंटा म्हळ्यार तांकां पुट्टापुके कोणाक तोंदरे दिवचे ना आणि कसं होतं घरांत एक कोणी म्हणतात आता यंग लोक एक अर्धतास मुखार मागशी चलता ते म्हणतात टायमार मात्र घेवचे आसता शुगराचे न्ही आसता चिक्की वैरी तो जावन आसच्या पुरो आमगेले मग कळना तशें की कसने तोंदरे जावन आसता एक क्षम करता म्हणून तंत एक आता हो तुमगेल नवीन उद्योग तो नवीन म्हणत सर्वांक कळ का हे कळ का पण तुम्ही सोशल मीडियाचे वापर करून कसले करता कळीत आमी शूर केला म्हळ्यार आमकां आतां कालाक भायर आमकां प्रचार करता जाल्यार मेन सोशल मिडिया सोडून विंगड कशें ना थंयतून शूर केलेलो म्हळ्यार मेन यो मार्केटिंगान तूं असील मित्याना त्या बारी सपोर्ट जाला आनी कोणाक विचारचे पडले विंगड कसं नाही आज म्हणून सो आमी कसं केलें म्हळ्यार स्टार्टिंगान हांव म्हळ्यार म्हणके व्हॉट्सॲप चॅनल केल्लें आनी आमगेले तेंची आयडिया आशिल्ली की तांकां कितले जन चड जातात की पुरो जाणां कळटा व्हॉट्सॲप आमकां सांगिल्लें की ग्रुप करान ती तुमी म्हणून बट ग्रुपांत थोडे प्रायवसी आनी इश्यू आनी वरलेले जनाल कॉन्टॅक्ट त्या पुरो थोडे आशिल्ले सो आमी चॅनल करून तांतू कितले जाता की तितले डेवलप करून आनी मस्त पुरो डेली मेसेजीस घालून आनी तांकां रिव्ह्यूज घालून विंगड त्या केल्लें आनी इंस्टाग्राम आसा आमगेलें इंस्टाग्रामार रेग्युलर रिल्स आनी घालून फोटोस आनी अपलोड करून
आणि आमकां टर्निंग पॉयंट कशें जालें म्हळ्यार आमी फेसबूकची की ओवरलूक केलेलें की फेसबुकांत येत की ना की म्हणून आमकां डावट आशिल्लो. सो आमी फेसबुकांत केन्ना घालना तंत पुरा ऑडियन्स की मालगड्या आनी चिकी अबव 60+ आनी अबव 40 to 60+ आशिल्ली तांणी चिकी चड पळयला आनी तांणी आमकां मस्त लायक रेस्पॉन्स दिला आनी आमकां कळ्ळें की आमगेलो ऑडियन्स थंय आसा. सो आमी त्या सोडूं जायना. सो आमी रेग्युलर तें अपडेट कोरून आनी विंगड आमगेले पुरा मेनूस आनी आमकां डिझायन हेल्प ना आशिल्लें. सो आमी AI आनी ChatGPT यूज करून लायक कोण डिझायन आनी कोरून रेग्युलर अपडेट कोरून व्हिडिओस आनी घालून ते आमी मॉडर्न अप्रोचार यूज करतास. आता तुम्ही म्हाका तावळी म्हणटा आमी कशी तुमकां कळ्ळें म्हणून विचार हांव काय बँगलोरचे न्हय जाल्यार तुम्ही म्हणल्यार आता सोशल मिडियार तुमगेल खाण खावन सांगिल्ले लोकांना भारी लायक जाले म्हाका पयलेच याद आयले हे म्हणून हांव बँगलोर उरले हांव हाडून खावन पळयत आशिल्लें पण तेन्ना म्हणून कडेन तांगेल रिव्ह्यूज आयकून हांव तुका कॉन्टॅक्ट केल्लें. तसं फेसबुकांतल्यान मस्त हेल्प जाला म्हळ्यार म्हाका काही तुलन म्हळ्यार एक 2-3 कॉल भायर देशांतल्यान USA कॉल आनी सुरवें आमी कसन केलें म्हळ्यार बेंगळूर म्हणून गाळणी आशिल्लें त्या मंगळुरांतल्यान कॉल येता आशिल्ले कार्कळांतल्यान उडपांतल्यान पाय 2 जवान पेटे ती म्हूण सांगचे आशिल्ले काही मामा म्हळ्यार हांगा दिरेबायला पेटे काही म्हणून आमकां कळनाशिल्लें सुरवेक मागीर बेंगळूर म्हणून गेलें जाल्यार मस्त भायर तुलन वरेन हैदराबादातल्यान काय लायला आमकां खंय तर म्हळ्यार कॅनडा फ्लोरिडा थंय दुखून आयला मागीर आमची गेलच्यान थंय घेवन म्हळ्यार आमकां डिमांड आसा तुमी कसं करूं येता म्हळ्यार आमकां तितलें ना आशिल्लें एक्सपेक्टेशन बट तेंची तांगेली डिमांड थंय तर गेला म्हळ्यार आमकां भारी तेंची फीलिंग. आणि आता हंतू आता तू नवीन करत असायची करत शिकत बी असायची आणि मग दिसता आणि तुम्ही हंतू कसले इम्प्रूव्हमेंट करची विचारार असावे. वय आता आमगेल मेन कसन जालें म्हळ्यार आमी बेंगळूर सावथ आमगेले किचन नॉर्थ आसूच बेंगळूर नॉर्थ आमगेले सिच्युएटेड जाल्यार आमकां आतां बेंगळूर सावथातल्यान वरेन तसं वेस्टातल्यान इस्टातल्यान वरेन मस्त कस्टमर एन्क्वायरीज येता ती अमक वरेन जाय म्हणून प्रॉब्लम कसन जाता म्हळ्यार हांगतल्यान तांकां 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर वयर आसूच आमगेले डिलिव्हरी चार्जांची जेवणाची 3 मिनटान जावन वता तांकां वरेन अफोर्डेबल आनी रिजनेबल प्रायस आसा ताका आमगेल प्लॅन आतां नेक्स्ट कसन म्हळ्यार चिक्की वाडता नेक्स्ट आमी बेंगळूर सावथांत एक आमगेल ब्रांच जावं नॉर्थांत आसूच सावथांत एक वेस्टांत एक विंगड एक ब्रांच बेंगळुरा भितरींची ब्रांच कोरून आयडिया कसं म्हळ्यार तेंची टेस्ट तेंची क्वालिटी तेंची रॉ मटेरियल्साचे पुरा प्रिन्सिपल्स SOP दवर न्हू विंगड करेना विंगड जाल्यार पॉट भरच्याक आमकां आशी तेंची म्हळ्यार दुसरी जन्मे म्हळ्यार लागीं आशिल्ली जेन्ना मात्र दितात तुमी आमकां दिवचें जायना म्हूण आमकां चिकी हें जाता की पाप तांकां दिवका ना म्हणून. सो आमचेगेल खाणाक प्रमोट करच्याक आमी हेंची ट्राय करतात. तुमगेले हे उद्योगान तू कितले लोक तुम्ही दवन घेतले कामाक आता सद्याक आमी आमगेले टीम म्हळ्यार हांव म्हगेल अम्मा म्हगेल पच्ची वरेन येता म्हगेल भाऊ म्हगेल तम्मा एकलास तो एक आनी आमी 5 जाण मेळून सद्याक डेली कसं या कोरून आमी टीम जावन आनी म्हगेल आन वरेन येता सपोर्टाक त्या कोरून आमी पेटयत आसा ती त्या सोडून आमकां मंथली एक पटी आतां अडवायस अक्का पुरा म्हगेल माम आसा माय आसा हागेल आन वरेन आसा तशी MTR तूं या करता फायनान्शियल एड जावन तांणीच आमकां गायड करतात आमगेले मंथली एक पटी मीटिंग आसता गूगल मीट कोरून कसन तप्पू जालें ह्या पटी कसन आमी इम्प्रुवमेंट कसन कोण घेवका कसन या जाल्ला म्हणून प्रति एका वरी डिस्कशन कोरून एक नेक्स्ट तप्पू जायना तशी ह्या करचा आतां निमेल मामू माय पुरा गायड कोरून आमी आतां सद्याक एक 7-8 जण मेळून चलयत आसा ती सद्याक आमीची. आता आमच्या लोकांक हे आवडचीच खाण तावळी तुम्ही लिस्ट सांगली बन्स शेवई हे खट्टा आमगेल नाशिल्ले आमचे भायर दुसरे लोक कन्नड लोक म्हणा किंवा कोणी बँगलोर आशिल्ले तांगेल डिमांड आस की आमगेल खाणाक असं म्हळ्यार आमगेल्यान तूं एक सुमार एक आमगेल कस्टमर बेस एक 450 जण लागीं पावला आतां म्हळ्यार रेग्युलर घेतलीत आसले तांतू एक 20-30 जण कन्नडाचे आसा ती तांणी वरेन म्हळ्यार सुरवेक हांव घालतना तांकां वरेन ग्रुप आशिल्ले तेव्हा तांणी निमगूच आशिल्ला कोट्टू म्हळ्यार कसना या बन्स म्हळ्यार कसना म्हूण सांगून तशें निमगूच आशिल्लें सुरवेक हांव एक्सप्लेन करता आशिल्लो अशें म्हूण मागीर आसूं एक पेटे पळया म्हूण तशें घेवन आतां कोट्टू घालाल कुळा सुरवे तांगेलो येता म्हाका 3 प्लेट दवन सोडी मागीर मेळ्ळा म्हणून तशी घेतल बरें आसत ती मस्त जड आसत.
ऑथेंटिक पारंपरिक हे खाण करताना तुमगेला आनंद कुटुंब ಒಟ್ಟು साथ असा म्हणून सांगलं तुम्ही ते तशी ऊर्जा देखून आज तुम्ही एक बरे रीतीन करता पण ते हद एक उरत नाही इतल्याक इतले माप इतले ते कोण करचे तुमगेला आम्हीची म्हळ्यार सुरवेक आतां आमी कशें केलां म्हळ्यार आमी लिस्ट कोण घेवन सोडला आतां सुरवे स्टार्टिंग करता टेस्ट ट्रायल एंड एरर म्हणून सांगून शूट केला वायट जाल्यार तशें कोण 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 सेट करून घेतला एका आतां आमी एक दाळ इता येना एक कशें रंदप करता जाल्यार आमी इतले घालका म्हणून सांगून आमी एक लिस्ट कोण दवरून घेतला ताका नेक्स्ट टाइम करतना आतां एका करता म्हळ्यार 10 करतात म्हळ्यार आमी ते स्केल करतात इंटू 10 करतात ज्या पुऱ्या आयटम्स इंटू 10 करतात एक जेवणा इतलें मीठ घालता 10 वरान तितलें मीठ वयरी तो घेतात तीक वयरी तो घेतात ताची की बॅलन्स कोण घेवन पळोवन घेवन आमगेले त्या हदा प्रकारांची कोण घेवन कला म्हळ्यार एक दाळ इता करता सेम टेस्ट आसका आमकां 10 करता सेम आसका 50 करता तांची टेस्ट येवका म्हळ्यार विंगड टेस्ट आयला ते समजायना मग ताका आमी स्टार्टिंगांच एक SOP म्हणून स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर म्हणून ते आमी लिस्ट करून घेवन सोडला ताची प्रकारांची ತಗಲ ಅಮ್ಮ ಶೇತ ತಗಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಮಿಗೆಲ್ ಆನು ಮಿಗೆಲ್ ಬಪ್ಪ ಹಂದಿ ಪೂರ ಜನ ಅಡ್ವೈಸರ್ಶಿ कितलं घाल येतं तांगेल एक्सपिरियन्स तांणी सांगतात त्यावेळी आम्ही नोट करून पुरा जनाला घेवन आणि तांणी सांगताना तांगेले कसं ना स्पेशल कसं ना हे कोर नकांती त्या घाल ना बँकी आता चण्या कशी शेत ताका आळवण घालांती आणि ह्या पुरा स्पेशल ताका कसं नाही पण असले घालांती तसले घालांती त्या पुरा घेवन तांगेल निमित्त तांगेल एक्सपिरियन्स निमित्त आमकां एक थोडे हेल्प जाता असं म्हणटा तुमगेले थोडे किचनाचे तुमगेले सर्व केल्ले हांग फोटोज आसाचे ते दाखयताचे ते ताचे एक सांगा हे कसले हे आमगेले सोल कडी म्हळ्यार आतां आमी केटरिंग आसता आमी केटरिंग वरेन करतात तांतूळ जोटू आमी आमगेले स्पेशलाइज्ड म्हळ्यार वरी पुरे जाण नॉर्मल कॅरियर दिला रे आमी अशी बाटले सील करून दिता ती पुराय वरेन आमगेले सीलिंग मशीन पुरे आसा आतां आमगेल्यान तूं स नमुने आयटम आसा सोल कडी आसा बिरिंडा कडी आसा स्वीट कोकम आसा तक्का कडी आसा मसालाच्या ह्या वरेन आसा तशी ह्या पुऱ्या आयटम्स आमी 200 ml बाटली त्या एक सर्विंगा जाता सोल कडी म्हणा तुम्ही गोंयचे ऐकून असतात ना सोल म्हणत हाचे कोकमाचे सो ताजे हे घेवन बिरिंडा रोस घालून तशी करून पुरा आमी पॅक करून विथ ब्रँडिंग ते ब्रँडिंग स्टिकर घालून तशी पेटोवन दितात वय बाटली करून बाटलेर पेटोवन दिसता तशें करतात हे आमगेले पण्णा पत्राडो आमी कैलीन तुजी त्या लोकडा कैलीन केल्यार आनी की टेस्ट चड म्हणून सांगतात तशी त्या लोकडा कैलीन तुजी पण्णा पत्राडो करून तशें म्हणटा आमी हे आमगेले क्लासिक वेज आमची मील म्हणून आमी एक हे ब्रँड केला सो 4 मी आमगेले केटरिंग वे आसा सो सना नमुनेरी एक 70 to 80 100 जण भितर बेलांस कोण दितात म्हळ्यार आमी चड क्वांटिटी पळय न्ही क्वालिटी चड म्हळ्यार चड क्वांटिटी केला आमकां एक सान कार्यक्रम बर्थडे पार्टी कसले व्रत आसा तशी सत्यनारायण व्रत आसा तशी गेट टुगेदर आसा ताका आमी कोण दितात तांत एक 4 व्हरायटी आसा एक क्लासिक वेज आमची मील म्हणून एक हेरिटेज वेज आमची मील म्हणून आणि एक लेगेसी वेज आमची मील आणि एक सिग्नेचर म्हणून सो तंतू हे आमगेले क्लासिक वेज आमची मील म्हणून तंतू एक आयटम म्हळ्यार नॉनचे आसता आमगेले पच्चेन करचे स्पेशल बिमला नॉनचे अशें हे विंगड नॉनचे आसतात ती खंयची जाय कितें करतात ती उपकारी व्हरायटी आसा आणि एक सासम जावं चण्या करतात ती आणि एक कोसुंबरी लायक आमगेले हे घेवन कॉर्न आणि विंगड व्हेजिटेबल्स घालून आणि आमगे ऑथेंटिक रसम आसा आमगेले प्रॉपर फॉर्म्युला घेवन आणि दाळ अशी येता आणि अनेक व्हेरायटी उपकर दिता ती तेंडली बिंबाची चित्रान आसा आणि मेन हप्पोळ सांगता हप्पोळ आमी गांवांतल्यान नडोवचे त्या बटाटा हप्पोळ बेंगळुरा मेळना खंय त्या वरेन मस्त डिमांड आसा निमगे तांता निमगे बटाटा हप्पोळ आसलो म्हणून फर्स्ट निमगे येता त्या बटाटा हप्पोळ वरेन चण्या कशी तशी कंप्लीट एक सेट ऑफ मील या कोण आणि एंड करच्याक एक वेळा पातळ दिता ती जावं एक वेळाक लायक एक कसं नाही अप्पी पायस दिता ती जावं दूध पाक खंयची जाय की तांकां कशी शेवय पायस हे आमगेले स्वीट लस्सी त्यांची बाटली पॅकेजिंगान स नमुना आयटम आसा तो एक स्वीट लस्सी आमगेला हे आमगेले पुळियोगरे वरेन गोज्जूंची स्वता आम्ही करची गोज्जू वरेन भायर पिट्टी गिट्टी आण करची ना आम्मींची आमगेले अळत्या प्रकारांची आम्ही पुळियोगरे गोज्जू करून आम्मींची म्हळ्यार त्या जेवणा वट वरेन दिता ती
म्हळ्यार एक एक्स्ट्रा राईस आयटम नाजाल्यार पुळयोगरे म्हणून आमी एक पाटी खाण घालतात आणि एक कसं म्हणत तू जीएसपी टेस्ट आमगेला कन्नड हांच्या दुसरे जनाले टेस्ट मे आमगेल जीएसपी म्हणून कसं डिफरंट होता नाही नाही ತಂಗೆಲ್ಲ सोयी घालतावे ವೈ ವೈ ತನ್ನಿಗೆಲ್ಲಂತೂ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ತತಿ ಕಸನ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಫೇಮಸ್ ತಂಗೆಲ್ಲಂತೂ ನಾರ್ಲು ಮಳರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಲ್ತತ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಡ್ ಸುಕ್ಕಿ ನಾರ್ಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಲ್ತತಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲಂತೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಊಣಿ ಕಲ್ತತಿ ಜ ನರ್ಲಾ ಚನಿಗಾಲ್ನು ಆಮಿ ಚಡ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ವೈ ವೈ ತಶಿಗಾಲ್ನು ಆಮಿ ಕೊರ್ಚ आणि या मळल म्हणके आमगेल कोट्टो कसं अल्ला चटणी हट्ट खाऊन सांबार खाल झाला वय वय कोट्टो का सांबार चटणी त्या हिंगा चटणी वय आणि ताल लायक नल्लाल ताल वय आणि कोट्ट मळल म्हणकेची मोमो कोट्ट आमगेला त्यांची कोट्टो ते तप्त कोण की आता अम्मा आणि पच्ची आमत तोडतोड्या करता सगळं आमक तिथलं बैसला नाही ताक बी एक आर्ट वय वय आर्ट पोहच्या ना ते वय आणि त्यांनी कोर्चीवर ना पटापटा पटापटा पटा जात तांगेला आम्ही करताना एक खोटू कोरच्या 5 निमिष लागता तांगेला बग्गी पटापटा जात प्रॅक्टिस वय हे पत्र आमगेल पत्रड्या पन्ना डांगर ऐकून अशें म्हळ्यार गांवचे लोकांक गोत असता जाल्यार बँगलोरचे चॅनलची किवण पत्रड्या पन्नाक सनसन पीस कोर न्हू ताका एक शिंदू न्हू मसालानी घाल न्हू आणि ताका आमगेल बज्जून घाल न्हू पिट्ट कोरू त्या घालून वाटून कोरू तशें करचें तोडणू काडचें हे आमगेल मेन लोक होता लोक तू दिसता सुचे मगेला अनामा जाल्यार तिगेला कार्टुनाइज्ड या कोण घालला तशी आमगेल लोक होया आणि नोणची वरण मगेल पच्ची नोणची करतला एक लोणचे पळयल्या तोंडा उदक सुट्टा होय एक नोणची करता आंबुले नोणची आंबाडी नोणचे आणि मिक्सड वेज बिमलाचे आणि पुड्डी नोणची वरण करता नॉर्मल मसाल घाल नोणची वरण तशी मस्तीतल्याक नमुने नोणची करून आमगेल सुमार नोणची वरण एक सुमार तेदोल्टे एक 40-50 kg वयर नोणची आमी नोणचाय दिला ती तशी नोणच्या निमित्त जन आणि विंगड वे ट्राय करचा या येतात या आमगेल मेनू म्हळ्यार कंप्लीट एक पाम्पलेट आसा पण तो पुरे ब्रेकफास्ट आसा लंच आसा आणि प्राइसिंग वरण तितला आमगेल एक ब्रेकफास्ट 60 रुपये दवरला आणि 100 रुपये जेवणाक दोन्ही कॉम्बो वरण दितात म्हळ्यार जाल्यार एक पटी ब्रेकफास्ट आणि जेवण कॉम्बो दिता तिचा डिलिव्हरी मात्र विंगड दिवपाचे ओटू पेटोचा कष्ट ते आमगेल थोडी फूड हे ट्राय केलेला आम्ही फॉर्मॅट की ब्रेकफास्ट आणि लंच ओटू दिवन तांकां वगी करूया म्हणून बट आता चिकी चेंज केला की ब्रेकफास्ट खंयचे तरी न्ही उरता ते वय वैरी तो गुजलता सेट जायनी डेली डेली चेंज जात असतं दिवसा एक मेनू डेली आम्ही घालून तुमगेल फोन नंबर बी दिसता कोणाक ऑर्डर करचे बँगलोर वय वय करूया तर ताका व्हॉट्सअप केल्यार जाता कॉल केल्यार वरच जाता आमकां मेळटा बिंबलान आणि बिंबूल वरण तितला हांगा मेळना बेंगळुरा बिंबूल मेळना गांवात तुलानाचे बिंबूल अडक त्या 4 दिवस दवर पिकता मऊ घालता कसं नाही करू जाय म्हाका दिसता 2 दिवस खावचे वय वय एक वेळा मिगेल बाप्प पेटयता मिगेल पच्ची पेटयता गांवात तुला मेळचे बेंगळुरा मेळना मस्त आणि ते सीजनल फूड वय वय डिमांड लायक असते ताका सीजनल आयलें त्यात मात्र कोण येऊन पेटोच तर तुमगेल हे प्रवास ऐकून खुशी झाली की तोंडा उदा येईल चढ झाले आता आणि एक पण बँगलोरा गेल तर नक्की विजिट देऊ खंडित आणि तुम्ही हे यंग जनरेशनाना हांतू येऊन इतलं केल्ले भारी खुशी अशी तुमगेल बिझनेस मुखार वाढत वचो आता 7 महिने जाल्ले इकडे 7 वर्षां मुखार अशी आनीक वाढत वचो अशी इच्छा सांगू ना जाल्यार एक आमकां एक हे आशिल्लें मेसेज सांगता आशिल्लें सांगा आमगेलो बिझनेस कसला चलतस म्हणारे एक कस्टमर सल सपोर्ट कस्टमर सल मस्त सपोर्ट आसा आणि तांगेल निमित्त चल्लेलें आणि आमगेल्या म्हळ्यार म्हणजे किणी आणि प्रभू फॅमिली आणि फुल फॅमिलीचे सपोर्ट तांणी आमगेल बॅकबोन तांगेल कंप्लीट दोन्ही जनां निमित्त दोन्ही फेसेसा निमित्त एक म्हणतात ना कॉयनांत 2 फेस आसा दोन्हीची निमित्त चलता सुद्धा सो तांकां पुरा जनांक आमगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आणि तांगेल निमित्त आमगेल चलता सुचे आणि मालगडाल आशीर्वाद गुरुल आशीर्वाद आणि खंडित आमगेलो कुलदेव आणि वरलालपुर आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आमगेल चलता सुचे म्हालगडाले आशीर्वाद देवाल आशीर्वाद हे केन्ना आमकां आसा आमी समजता तेन्ना खंडित बरे जाता वता अशी तुमगेले बरे जाव हे आणि आमकोरेन तितल्या
सपोर्टिंग म्हणा आमेगेल अम्मा आनु सपोर्टिंग वय. रब्बुनो अगेल अम्मा आनु रब्बुनो वय म्हळ्यार आम्ही नव्या करता संती आमगेले सिक्कील वय. सोड विंगड कोण रबता संती म्हणताना ते बी एक Support- धैर्य वय, तिथं वय. जाव का कोणी तिथले सपोर्ट दिवन हेल्प कोण अथवा रनपा कसने हेल्प असो मेगेल अम्मा सुरवे रब्बुनो कसने असलर या वैरी तगु मला पूरे मक तिथलं कोळचकिंत ती गैड कोण वय. कोण मस्त हेल्प केला आम्हाला अनुभव असणं वय वय. इतक्या वर्षाचा. मेल 25 असच्या पुरो मेल माम असच्या पुरो सुरवे आणि मेगेल मामा वरेन एक थँक्स अका म्हणा आम्ही अशी करता म्हणताना तिगेल आशीर्वाद घेवचे कळत 3 सुरवेका आ मेगेल कडे तो तिगेल फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट आमका तुम्ही करताना या इन्व्हेस्टमेंट मेगेल करा सर स्टार्टिंग म्हणून ती भारी वरेन मामम वरेन सपोर्ट करून कंप्लीट आमगेल्या फॅमिली वृंदाच पुरे जण वरेन भारी सपोर्ट केला आमकां आणि कस्टमर वरेन तितल्या कस्टमराचे एक या सनू सांगता म्हळ्यार कितलं सपोर्टिव्ह जावन रबलां म्हळ्यार आता एक वारा पुढे एक एक्झाम्पल म्हाका हुशार ना तशें एक 3 दिवस व्हायरल फिवर म्हणून एक 3 दिवस हांव ग्रुपाक गेल्या म्हाका हुशार ना चिंक्या हांव 3 दिवस नमाज किचन बंद करता संती म्हूण सांगू हांव तांणी म्हाका आजी फर्स्ट पळयता संत किचन म्हणून गोतना बरी फोन कॉलार उरलेले व्हॉट्सअपार मेसेज केला तितलं पळय न्ही तर तांणी म्हाका खुद्द जावन फोन कोर न्हू कशें आस तूं कसन जाल्ल्या कसने तोंदर आसवे हेल्प जायवे कसने आसा आम्ही आसन तुगेल पटिबल आका म्हणून भारी नाही, आशीर्वाद तितले दिता ती कस्टमर आशिल्ले रिलेटिव्हशी वय कितलो आशीर्वाद म्हण तंगेल आशीर्वादान तुझी आज इतलो वडला म्हळ्यार तांची सपोर्ट जावन बॅकबोन जावन रब्बून भारी सपोर्ट या कोण म्हाका हांव तांकां पळय न्ही मरे ना म्हाका त्या एक नंबर भारी इमोशनल जाल त्या दिवस हांव तांकां पळय न्ही तांणी म्हाका पळय न्ही एक बांधव्य या जावन भारी सपोर्टारी कस्टमर आणि सांगता म्हळ्यार केटरिंग अंतवे आमगेल्याची चड फॅमिली जनांना जावका म्हणून आमकाची ऑर्डर दिवन आमकां सपोर्ट करका म्हणून तांकां ऑब्वियसली चॉयस आसा दुसरो आसत लायक केटर आसा हांकाची घेवन त्या रिस्क घेवन की तांगेल जनांक फॅमिली मेंबर्साक आमगेले बाय चान्स लेट जाव येता जावं लायक आसचे ना म्हळ्यार हें देवा दिल्यार पुरे जाय न्ही जाल्यार एक परसेप्शन उरता की हें अशें जाव येता बट तांणी मस्त सपोर्ट केला आमकां मिगेल हैदराबादचे एक माम आसा ताणवे आपोवन म्हळ्यार बेंगलोरांत आसोचे तांणी आपोवन तांगेले होड केटरिंग कोरून आनी असल पुरो मस्त ओकेशन्सांनी बी तांगेल रिलेटिव्हसान मस्त सपोर्ट केला सो तांकां एक सना थँक्स आनी तेंची तुम्ही बँगलोरसान हांगा घेवन आमकां इतले कॅटरिंगाची माहिती दिली भारी खुशी जाली तर आमगे वीक्षकान बी इतले वेळ पळयले बद्दल तांकां अनेक धन्यवाद तुमकां बी धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्राक आमकां मस्त धन्यवाद आपलेला भारी खुशी वनीत मयक वरेना थँक्यू आमकां सोदून आमकां एक गुर्तुसून आमकां एक चान्स दिलेला काका तुमकां पुरे जणांक वरेना धन्यवाद